सगळीं उबी रावन आमी सुरवातेचें गायन गावुया. ह्या मोच्या उगडासा कोरात ही 14:5-7 ही 14 पेज 7. हे मोच्या उगडासा कोरात ही जेजूची आज्ञा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आयचे मिसाचे बुलिदान भेटयता. सोपून गेल्ले बॅप्टिस्ट आनी एस्परांसा दाखोना आनी माविन डिसोजा हे आमच्या भावा भयणीक सुर्गीचें सूख देवा लागीं आमी मागुया. त्याच बरोबर आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस सोमरमतात रोसी लोपेस आनी आपलो 21वा वाडदीस सोमरमता सॅम्युएल लोपेस. तर ह्या भाव भयणीचे देवान आपली उपोट बेसांवां आनी देणी ओतू म्हूण मागुया. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां दुसऱ्याक एक बरी देख जावंक आपयता. दुसऱ्याक बरी देख जावप म्हणल्यार दुसऱ्यांक जेजूचो रूपकार जावप, जेजू भाशेन जियोप आनी उलोवप. जायते पावटी आमी आमच्या कुटुंबान आमच्या वावराच्या जाग्यार फिरकोचेंत आनी वेता थंयसर जेजूचे बरे रूपकार जाल्यात. देवाक आमच्या जिविताच्या देण्या पासत दिनवासुया. पूण सोबार पावटी घडीक ही वायट देख दुसऱ्याक दिवपाचे ताळणेंत आमी पडल्या. असल्या आनी दुसऱ्या पातकांचो हे वेळार आमी उगडास करुया. आनी देवाची काकलुतीक उलो मारून सोगली म्हणुया. हांव पातकी सर्व पोदवेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणींदो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मोलान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बाकीवून सदांच हांव कार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणींदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पोदवेदा देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत को सोम्या सोम्या काकलूत को क्रिस्ता क्रिस्ता काकलूत को क्रिस्ता क्रिस्ता काकलूत को सोम्या सोम्या काकलूत को सोम्या सोम्या
जायती आमची मागणी आमच्यो गरजो खासगी मागणी आसतली. ह्या वेळार देवाक आमी ती उबारुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बाबा, तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलोली भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी बावार्थ दवरता देखून कोरी स्वतंत्रताय आनी सासणाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. भाग्यवन पावलून तिमोथाक बरयलेली चिटीची सुरवात. आमच्या सर्वंदरा देवाच्या आनी आमच्या भरमसो जावन आसलेल्या जेजू क्रिस्ताचे हुकुमान त्याच क्रिस्ता जेजूचो दोरमूत जावन हांव पावलो भावार्था वरवीं म्हजो कोरो पूत जाल्ल्या तिमोथाक ही चीट बरयता. देवा बापा आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता कडची कृपा खाकलूत आनी शांती ताका मेळूं. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक हांव आर्गां दितां, कित्याक ताणें म्हाका धीर बोड दिलें आनी म्हाका कातरेचो म्हूण दवरून आपले सेवेक नेमून काडलो. जेजूची हांवें आदीं निद्दा केली, ताका दोंगाडो दिलो, ताका ओकमान केलें. अशें आसतना देवाची काकलूत हांवें जोडली, कित्याक म्हाका भावार्थ नासलो तेन्ना हांवें नोकरो जावन तशें केलें. आनी जेजू क्रिस्ता सोवे आमच्या सोम्यांची कृपा म्हजेर उडफाळून आयली. भावार्थाची आनी मोगाची बढती देवाचें उतर हें देवाचे वडोवकार. आमचो जबाब जावन दिया बरी. तूं सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. सर्वेस्पराक तुमी सांगात, सायबा तूंच म्हजी दोन गिरेस्काय. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजोणें तुज्याच आदीन राखून दवरलां. जबाब सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. सर्वेस्पर म्हाका बूत दिता, देखून हांव ताका दिनवासतां. रातच्या पर्यंत म्हजें काडीस म्हाका शिंकयता, बूत दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हजे उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कदींच आलो ना. जबाब सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतली. तुज्या मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बढती आनी तुज्या उजव्याक शासनाचें सूख. जबाब सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. उद्गार. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy स्वता वरवीं म्हाका सोस्कलली कोर. सर्वेस्पराक जोय. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespor तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक एक वोपार सांगली. एका कुड्ड्याच्यान दुसऱ्या कुड्ड्याक वाट दाखोवंक जाता. दोगूय कोणात पडचे नात. शीस आपल्या गुरू परस व्हडतो न्हय. शिकून पूर्ण जालोलो शीस तो की आपल्या गुरू सारको उतरतलो. तुज्या भावाच्या दोळ्यांत आसा ते किसोर तूं कित्याक पळयताय आनी तुज्या दोळ्यांत आसा ती पाटी तुका दिश्टी पडना. आनी तुज्या दोळ्यांतली पाटी तुका दिसना जाल्यार तुज्या भावाक तुजे
कशें म्हणूं येता, आरे बाबा राव, तुज्या दोळ्यांतले किसोर म्हाका काडूं दी. दोंग्या, तुज्या दोळ्यांतली पाटी पयली काड आनी मागीर तुज्या भावाच्या दोळ्यांतले किसोर काडूंक तुका निवळ दिश्टी पडटले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. Wakani tuka Krista. प्रितीच्या भयणी भावांनो, हांव खंय फिरगोचींत आसतना एका कुटुंबाची घडणी तुमकां सांगता. हो कुटूंब एक देव भिरांतीचो क्रिस्ती तत्वांनी भरलेलो शेगुडांनी वाडपाचो कुटूंब. आनी ह्या आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक बेस बरे भाशेन वाडयलोली, तांकां बरें शिकोवप दिलोलें, तांकां बरी तत्वां तांणी दिलोलीं. आनी हे कुटुंबान केन्नाच कितें वायट अशें जातलें हें कोणेंच चिंतूंक ना. तांचो भुरगो शिकपान एकदम बरो आसलो आनी आपली 12वी करून तो इंजिनियरींग कॉलेजीक वेतालो. सवका सवका ह्या भुरग्याचो स्वभाव बदलूंक लागलो. घरांत आपल्या आवय बापायक मान दिवप, आपल्या शिकपान ध्यान मन घालप, पवित्र सोबेच्या वावरांत मिसळ जावप हें थोडें थोडें उणें जावंक लागलें. आनी हें सगळें घडपाचो हेतू म्हणल्यार ह्या भुरग्याक कॉलेजीक वेता आसतना वायट सांगाती सांपडले. आनी ह्याच वायट सांगाती सांपडोन जिवितान कुड्डेपण अशें आयलोल्यान एक वायट जिवीत हो तरणाटो जिवंक लागलो. आयचे शुभ वर्तमानान आमकां पयलींच उतरां मेळटात. एका कुड्ड्यान दुसऱ्या कुड्ड्याक वाट दाखोवंक जाता, दोगूय कोणात पडचे नात. आनी हेंच की ह्या तरणाट्याच्या जिवितान जालोलें आमी पळयता. कुड्ड्या आपल्या इश्टां बरोबर भोंवोन हो भुरगो खोणांत पडलो. आपले कुड्डेपण कुडीक ताका दिसून येवंक ना. ह्या कोंडाच्या भायर आपल्याक एक बरें जिवीत रावता अशें तो चिंतूंक नियाळूंक विसरलो. प्रितीच्या भयणी भावांनो, खोणांत पडप आनी दुसऱ्याक खोणांत घालप हे मनशाच्या जिवितांत आमकां सुरवेक जावन दिसून येता. पवित्र पुस्तक आमी उगडल्यार पयल्याच पानांनी सोरोप एवेक खोणांत घालता. आपूण खोणांत पडल्या ती पडून एव आदावाक खोणांत घालता. आनी तांकां भुरगीं जल्मतात ती कायन आबेलाक खोणांत घालता, ताचो जीव तो काडटा. आनी हें फुडें वचत रावता. तर भाव भयणीनो, आमी पळयता ते भाशेन मनीस खोणांत पडटा जाल्यार दुसऱ्याकूय खोणांत घेवन वेता. आनी हेंच की आमच्या तरणाट्या सवें घडलोलें आमी पळयता. जायते फावटी हे ड्रग्स घेवप, सिगार उडोवप, सोरो पिवप हे सोंपेपणी आमची तरणाटी एकली करिनात. आपल्या कडेक हो वीस लागला पूण आपूण हे विसांतली भायर सरचे सोडून दुसऱ्याकूय त्रासान घालतात. आनी हें चालू जायत वेता. एक चेन कशी ती, एक कॅस्केडींग इफेक्ट आमी ताका म्हणटा. आपूण त्रासान पडला, दुसऱ्याकूय त्रासान घालतात. तो मनीस मागीर तिसऱ्याक त्रासान घालता. आनी अशें हें वायट वाडत आनी चडत वेता. हें वायट थांबतलें जाल्यार कोणेय तरी सोयराणांत येवन उजवाड पडून हे कोणांत पडपाचो वांटोवंक जाता. आनी आपूण वाटावता तेचो हो तरणाटो, हो भुरगो, हो मनीस दुसऱ्याकूय वाटायता. आनी ह्याच खातीर जेजू महादेवाच्या शुभ वर्तमानान 18व्या आवेस्वरान 6वे वळीन आमकां उगडास करतलो. कोण एक मनीस दुसऱ्याक वायट देख जाता, दुसऱ्याचो भावार्थ उणो करता, ताणें आपल्या गोड्याक एक दात्याचें पेड बांदून उदकांत ताका ओडयल्यार अदीक बरें जातलें. कित्याक हो मनीस आपुणूय वायट जाता आनी दुसऱ्याकूय वायटाचो सोयीक जाता. आनी आयची ही वोपार सांगल्या ती फारिसेवांक, धर्मशास्त्र्यांक जेजू ही वोपार सांगता. कित्याक हे धर्मशास्त्री आनी फारिसेव इतले धर्माच्या कुड्डेपणांत आसलोले की
आपूण पयले ते खोणांत आसलेले आनी आपल्या वायट स्वभावा वरवीं आपले वायट देखी वरवीं दुसऱ्यांकूय तांणी हे खोणांत उडयलेले. दुसऱ्याचें भावार्थाचें जिवीत तांणी निसणटणाक पावयलेलें. भाव भयणीनो, आयज आमी आमच्या कुटुंबांनी नोदोर मारल्यार, ह्या समाजांत नोदोर मारल्यार जायते कुटुंब खोणांत पडलेले आमी पळयता. घडयेक बापूय आपल्या वायट विसांक लागून आपल्याकूच आनी आपल्या कुटुंबान खोणांत घालता. जायते फावटी घडयेक आवय आपल्याच्याच घोमंडाक लागून आपल्याचीच वायट देखी वरवीं आपल्याचीच वायट जिविता वरवीं आपल्या घोवाचें आपल्या भुरग्याचें जिवीत खोणांत घालता. जायते फावटी आमची तरणाटी आमची भुरगीं आपल्याच्याच वादेची जावन वायट जिवीत आपणावन आपल्याचेंच आनी आपल्या कुटुंबाचें जिवीत तांणी खोणांत घातलेलें आसा. आज आमी आमकांच पयली सुवातेर विचार करुया, हांव म्हाकाच लागून म्हज्या कुटुंबाचें जिवीत फोंडांत घालूंक पावलां काय? दुसरी सुवातेर भाव भयणीनो, आयज जेजू ह्या शुभ वर्तमाना वरवीं आवय बापायक कोर शिडकावणी दिवंक सोदता. आयज जायत भाव भयणीनो, आमचीं भुरगीं आसात, जायतीं खोणांत पडलेलीं आसात आनी आमच्या आवय बापायक खबर पासून ना. आपलीं भुरगीं खंयचे दोशीर आसात तीं तांकां खबर ना. दुसरे सुवातेर आसात भुरगीं जीं खोणांत पडलेलीं आसात पूण तांकां आदार दिवंक कोण ना. तांच्या आवय बापाय कडेन घोडो ना, कित्याक तीं चड हाताच्या भायर पावल्यात. तर भाव भयणीनो, आवय बापायन पयले सुवातेर आपली जबाबदारी मानून घेवंक गरज. आपल्या भुरग्याताय उलोवंक गरज. जायते फावटी आमच्या भुरग्याताय आमी बऱ्यो बऱ्यो सगल्यो वस्तू उलयता आनी आमकां दिसता आमचीं भुरगीं सगळीं बरे वाटेर चलतात. केन्ना केन्नाय भाव भयणीनो, वेळ मेळटा तेन्ना जिविताच्या खोंडा विशीं भुरग्यां लागीं उलोवया. जिवितान कितें वायट चलता, संवसारान कितें वायट जाता हें आमच्या तरणाट्या लागीं खेरीत भाशेन आमी उलोवंक गरज. तांकां जिवितांत आमी शिडकावंक गरज. कित्याक पवित्र सभेक आमी भास दिल्या की आमी आमच्या भुरग्याक बऱ्या तत्वांनी आनी भावार्थान वाडयतलीं. तर आमची जबाबदारी आमी पाळूंक विसरचें न्हय. दुसरे सुवातेर आमची भुरगीं हे वायट दोशेर पडल्यात जाल्यार तांकां मागण्याचो सांगात दिवया. तांचे पासत मागुया. आमच्याच बऱ्या मागण्याच्या जिविता वरवीं घडयेक ती एका दिसा आपल्याचें जिवीत बदलूंक शकतलीं. आनी तिसरे सुवातेर असलीं भुरगीं वायट दोशेर पावल्यांत जाल्यार तांकां भायर काडूंक एका हाताची गरज आसा. जरी तर एका हातान ताका ह्या कोणांत उडयला जाल्यार ताका दुसरो हात जाय ह्या कोणांतलो भायर सरूंक. जायते फावटी हे आमच्यांनी जीं कोण भुरगीं ह्या त्रासान पडल्यार तांच्यांनी घडयेक तें करूंक जावचें ना, कित्याक तांकां तें बळ ना. तर कोणूय मनशाचो सांगात सोडया, जावं तो एक यादनीक वो बऱ्या मनाचो मनीस वो एक कावन्सिलर वो एक सायकोथेरपिस्ट. आयज जायते बऱ्या मनाचे मनीस आसात जे दुसऱ्यांक वायटांतले बरें करूंक आशेतात. तर भिवचें न्हय, लॉजचें न्हय, आदार मागूं. आनी निमाणे सुवातेर भाव भयणीनो अशें म्हणटात, अ गूड पर्सन इज लायक अ चर्च बेल वीच कॉल्स पीपल टू चर्च. आमी जाणाव एक गांठ वाजता तेन्ना हे गांठीचो आवाज आयकून जायतो लोक फिरगोशेन येता. हेंच की एका क्रिस्तांवाचें जिवीत. एक क्रिस्तांव मनीस म्हणल्यार फिरगोजेची गांठ कशी, कित्याक आपल्या बऱ्या जिविता वरवीं आपले बरे चाली वरवीं तो दुसऱ्यांक देवाशी लागीं हाडटा. जरी तर तूं एक वायट जिवीत जियेता जाल्यार हो मनीस वायट जिवीत जिवन आपुणूय हे भाशेन करूंक घडयेक शकता. पूण जरी तर तूं तुज्या जिवितान एक बरें जिवीत जियेता, दुसरो मनीस घडयेक चिंतूंक पावत आनी म्हणूंक पावत, काय बरे भाशेन हो जिवीत जियेता, हांवूय ह्या मनशा भाशेन एक बरें जिवीत जिवंक पावत. आमचो सोमीचेस क्रिस्त आनी थोड्याच वेळान ह्या आल्तारार उण्या सोऱ्या रुपान येतलो. जेजू दुसऱ्यांक सदांच एक बरी देख जालो. आमी जेजू भाशेन एक बरी देख दुसऱ्यांक जावन आनी खोणांत पडलेल्या आमच्या भाव भयणीक एक मोगाचो हात दिवन तांकां वयर काडूंक जेजूची कृपा आनी बळ ह्या मिसा बलिदानान आमकां मागून घेवया.
भेटोवंक आमी गायन गावया वेदीचे उंड्या सवे सी 40 पान 40 सी 43 पेज 46. वेदीचे उंड्या सवे आमची काळजां दवरता सुखानी सोराम गेले जेजू तुका भेटयता सुखानी सोराम गेले जेजू तुका भेटयता उदकाच्या देव्या वरी आमकां तुज्या गेरोका खुसाचेर तुजे बरी जेजू मनशाक दारोना खुसाचेर तुजे बरी जेजू मनशाक दारोना. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. थाने मोहिमेंत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन देवा आमच्या बापा, तूं कोरे भक्तीची आनी शांतीची जोर. तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दी सोकोर आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी. ही आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय वशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडले. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaraco sorvisportu, sorgani sousar, bola tuja vojvova, usorgi tuka soj. Sorvesporaci nami jedna taka soj. Usorgi tuka soj. बापा, खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच खोशेन कोश मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तीच बरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें रोगत.
पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो उदका दिवन बावडताचो गूट पोरगोटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनोवचोवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनोवचोवणपणाचो आमी भोक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवास जावं. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळ्या यत्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनोवचोवणपणाचो बरवाचो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पोरसुळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती भाग्योन सुसे तिचो पोती भाग्योन दौरम दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटोती. तांच्या संगता तुजे मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पोतवेदार बाबा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. की पदवी आनी मोहिमा तुजी शासनाच्या शासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर तिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक क्रिस्ताची शांती वांटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
कोमियोंच्या वेळार आमी गायन गावुया. D4 आशेता खाडीस मोजे पान 49. D4 पेज 49. आशेता 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 खाडीस मोजे स्वादी 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 गेड्यांक तुझ्या राखून रावता दिसपडे मेळून मोगा मोगा मोच्या राखून रावता दिसपडे मेळून मोगा मोगा मोच्या थानेला तुझ्या रोता जेजू काळीज मोचे कुसार तुझ्या म्हाकासो इतलेच हांवें मागचें थानेला तुझ्या रोता जेजू काळीज मोचे कुसार तुझ्या म्हाकासो इतलेच हांवें मागचें आशेता 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 काळीज मोचे स्वादी 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 गेड्यांक तुझ्या राखून रावता दिसपडे मेळून मोगा मोगा मोच्या राखून रावता दिसपडे मेळून मोगा मोगा मोच्या. प्रार्थूया. सर्वेस्परा जिव्या देवा, तुझ्या उतराच्या आनी संस्काराच्या जेवणान तुझ्या भावार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवी दिताय. तुझ्या मोगाच्या पुताचे ओमोळीत मांस रोगत घेवन
ह्या भोव व्हडत्या देण्याचो आमी चड आनी चड फोळ काडूं आनी सासनाक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावूं. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर्व पोदवेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या दुसऱ्याक एक बरी देख जावन क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गायन गावुया. यू पोस्तीस बागीवंत जुजे वाजा आमच्या भावा, पान 249. यू 35 पेज 249. भागीवंत जाल्या आमच्या भावा, विरोध्यान तुजी मजत पावय. साक्षी दिवंक जेजू बाबार वचूं उर्बेन आमकां जागोय. पिडा बुजून दुखोन कितली दुखापूस बोडाय बुजवण चोडोय. पिलोल्यांक बिळत्यांक दिश्टांक वयऱ्यांक भावपणाक शांती भोगूंक समोय. तुझे वाजा आमच्या भावा, तुझे पासत आर्गा मोयमा. बापा जेजू पवित्र आत्म्या आर्गा मोयमा. ससना ससना तुझे वाजा आमच्या भावा, तुझे पासत आर्गा मोयमा. Papa Gesù, pवित्र आत्म्या आर्गा मोहिमा. ससना ससना